मोगाच्या बाबा भयणीनो, कांय वर्सां फाटीं डेटा ट्रान्सफर करपाक आमकां आमच्या माध्यमांतल्यान जावं कंप्युटराक सावन दुसऱ्या कसल्याय गॅजेटाक घालपाक जाय आसलें जाल्यार आमी केबल वायर लावन डेटा ट्रान्सफर करताले. ताचे उपरांत इल्लें इल्लें करून फ्लॉपी ड्रायव्ह, CD ड्रायव्ह हें आयलें. आनी आतांच्या तेंपार आमच्या भुरग्यांक विचारल्यार फ्लॉपी ड्रायव्ह कितें म्हटल्यार ती म्हणटली आमकां खबर ना, वी डोंट नो वॉट इज फ्लॉपी ड्रायव्ह. CD घोडेक आजून पासून चलता, CD घालता आमी कंप्युटराचेर आजून देखून. पूण त्या उपरांत आमकां मेवलां ब्लूटूथ म्हटल्यार आमी जाणा डेटा ट्रान्सफर करपाक आजून पासून आमी उजार करता तें. पूण त्या उपरांत लेटस्ट आमचे फोन सगल्यांचे चलतात, रावटर्स ते आमी ताका अटॅच करता म्हणटकूच डेटा ट्रान्सफर आमकां सामकें ह्या तेंपाक इजी जाला, सोंपें जालां. आदल्या भाशेन आमकां वायर घेवन बसपाक नाका, केबल घेवन बसपाक नाका, फ्लॉपी ड्रायव्ह आनी CD ड्रायव्ह घेवन बसपाक नाका. इतलें आमचें लायफ इजी जालां. पूण आमच्या जाणट्यांक जर आमी तर विचारलें हें वायफाय म्हटल्यार कितें, ब्लूटूथ म्हटल्यार कितें, बाबा आमकां तें सोजमोना, तें कितें तें आमी नोखो. पूण आमच्या आतांच्या नेण्ट्यांक तर विचारलें जाल्यार तें म्हणटलीं आमी जाणा तें आमकां खबर आहा कितें तें. आमच्या टीव्हीक पासून आमी चालू करपाक रिमोट कंट्रोल आमी युजार करता. अशें बाबा भयणीनो, मनशानूच सोदून काडलेल्यो गॅजेट्स, वस्तू, यंत्रां, टीव्ही चालू करपाक, वायफाय, ब्लूटूथ सगळें मनशाच्या सोदा वरवीं आमकां फावो जाला ह्या आतांच्या तेंपाक. पूण जायत्यो वस्तू ज्यो आसात ज्यो देवान घडल्यात आनी रचल्यात ताचो आस्पाव आमच्या मनान, आमच्या चिंतनांनी आमी करूंक जायना. त्या पासत केन्ना केन्नाय आमचें मन घुस्पोता वा आमीच घुस्पोता देवा विशीं आनी देवान रचलेल्या ह्या खेरीत गुटा विशीं, घोडिता विशीं. आनी कोण ते गूट? हे गूट जेन्ना जायते फावटी आमची जाणटीं तीर्थ केल्या उपरांत म्हणटालीं हे गूट, 4 खेरीत गूट आमी नियाळ करता. मरण, डेथ, जजमेंट, देवाची जुट्टी, आनी त्या उपरांत हेवन ऑर हेल, हेमकोण नाल्यार स्वर्ग. ह्यो 4 निमाण्यो मनशाच्यो वस्तू जो एक मनीस मेल्या उपरांत हे फेजींतल्यान पासार जावं येता वो जाता अशें आमची जाणटीं तेर्स कोत्ताना, निमाणे रोजार कोत्ताना म्हणटालीं निमाण्यो शेवटाच्यो वस्तू. म्हाका अशें बाबा भयणीनो, आनी ह्यो 4य वस्तू देवान घडल्यात वो ज्यो आसात तांचेर आमचो भावार्थ घोडेक केन्ना केन्नाय आसत नासत आमी घोडेक मातशें घुस्पत. आनी त्या पासत आमी फाटल्या दिसांनी काल 1 तारखेर आनी 2 तारखेर आमी उगडास केला ऑल सेंट्स डे, सगळ्या 7 बोक्सांत तो दीस. आनी 2 तारखेर ऑल सोल्स डे, आमची सगळीं आमचे पयलीं मरून गेल्यान ती 7 भोगतां, आमचे पयलीं मरून गेल्यान ती आमचीच घरचीं जीं घोडेक पुलगोतरीन आहात तांचे पासत आमी मागता. पूण हें सोजमूंक आमकां माध्यम म्हटल्यार भावार्थ तो जर आमकां ना जाल्यार स्वर्ग कितें, मरण कितें, देवाचें जजमेंट म्हटल्यार कितें, इफेन म्हटल्यार कितें, हें घोडेक आमी सोजमूंक पावचे ना. आनी त्या पासत आयची लिटर्जी, आयचो सेवा दवरून आमकां उगडास करता जे देव जावन आसा आमच्या जिविताचो ओरोम आनी शेवट. तो जावन आसा जिव्यांचो देव. जिव्यांचो देव म्हटल्यार कितें, ताका सगळीं जिवीं, मेली जाल्यार पासून आमी ताका जिवीं. कित्याक? कित्याक तो मेलोल्यांक पासून जिवन करता तसलो देव. त्या पासत आमी मेलीं पासून जाल्यार ह्या संवसाराक तो आमकां पुनर्जीवन करतलो स्वर्गार, हो आमचो भावार्थ. पूण हें आमी सोजमूंक भावार्थाचें खेरीत देणी आमकां जण एकल्याक आसूंक जाय. आनी त्या पासत आमी म्हणटा भावार्थ जावन आसा आमकां देवाचें देणी, अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड. आनी तें आमी सोदूंक जाय. आमकां सगल्यांक आमच्या जिवितान, आमच्या आत्म्यान, आमचे कुडीन देवान तें घातलां.
बावतिस्मांतल्यान आमकां तें फावो जाला बाबाड देवाक देव म्हणपाक हें आमकां देवान दिलां ताची आमी सोद करूंक जाय देवाक आमी देव म्हणपाक आमी शिकूंक जाय आयची वाचपां आमकां हो नियाळ करूंक आदार दिता ताचे पयलें वाचप आमी आयकलां म्हाका बेवाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचो हांगासर आमकां आयकूंक मेवलां हे 7 भाव आसले आनी 7य भावांक ग्रीक जो लोक जो सरकार राजकारण चलयतालो तांकां इतली पिडापीड दिता तांकां त्रास कोत्ता 7य भावांक आनी तांकां म्हणटा तुमच्या एकल्याच देवाक तुमी सोत मानतात त्या देवाक ना म्हणात तो देव ना अशें म्हणात मांस खायात दुकराचें कांय वायट जावचें ना त्या तेंपार दुकराचें मांस खावप म्हणल्यार देवाक अपमान करप अशें आसलेलें म्हणटकूच तें मांस खायात आनी हे 7य भाव सांगतात आनी करतात आमच्या जिवितांत जें तांकां देवान सांगलोलें जें करिनाकाय म्हटलेलें तें ताणें करूंक ना पातोक ताणें आदारूंक ना वेल्यान ताणें साक्षी दिली एकाच देवाक जाचेर ते आपलो बाबाड सांबाळताले त्या देवाचेर मोगाच्या बाबा भयणीनो परतून आमकां शुभ वर्तमानान 7 जाणांची खबर मेवल्या हे 7 भाव एकलेच अस्तोरे लागीं बायले लागीं काजार जातात म्हणटकूच हे फारीसेव जेजूक प्रश्न करतात खंयच्या भावांची पोतींटी जातली हो प्रश्न करतात आनी जेजू तांकां कितें सांगता स्वर्गार आमकां कोण कोणाची पोतीं आनी कोण कोणाचो पोती असलें आमकां आमचें रिलेशनशीप स्वर्गार आसचें ना पूण थंयसर आमी इंडिविज्युअली एकलो मनीस आपल्या पातकांची जुट्टी दितलो घोव आनी बायल बायल आनी घोव म्हणून तसल्या मोलान न्हू पूण कोण मनीस आपल्या जिवितांत कोण भाशेन जियेला देवा मुखार ताचें जिवीत कसलें जालां हाचेर ताका देवा मुखार जुट्टी जजमेंट दिवचें पडटलें देव जजमेंट करतलो आमच्या जिविताचें मग अशें भाव भयणीनो दोनूय पयल्या वाचपान आनी शुभ वर्तमानांत आमकां ह्या 7 मनशांची खबर मेवली हे 7 भाव आनी हे 7 भाव आमी जिवितांत संवसारान जिवीत जियेता आसतना देवाक आमी साक्षी दिवंक आमकां उगडास कोत्तायचें दुसरेंय वाचप आनी आमकां सांगता दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलो आमकां सांगता कोणाची खबर जी कोण बाबाटान शेणमोळायल्यान भियेल्यान घुस्पल्यान तांकां तो घोटाय दिता तांकां घोट कोत्ता तांकां सांगतात भियेनाकान हें तुमच्या जिवितांत कोश त्रास आसतलेच हे स्वाभावीक सगळ्यांच्या जिवितांत आसाच पूण देवाचेर बाबाट दवरूंक आमी सगळ्यांनी शिकूंक जाय मोगाच्या बाबा भयणीनो हे सगळें नियाळटा आसतना आमी आमकांच आयज उगडास करूंक फावो कितें बाबाड आमकां देवान सगळ्यांक दिला आनी त्या पासत जिविताच्या दर एका घडींत आमचो बाबाड घडयेक आलोत वयर धरत जायत सकयल पडत जायत पूण तोच देव आमकां आपलो आदार दिता आनी आमकां उखलता देवाचेर आनी पुनर्जीवनपणाचेर आनी देव आमच्या जिविताचो ओरम आनी शेवट तोच जिव्यांचो देव म्हटल्यार जिवी आसतलो आमी संवसारान आनी मेल्या उपरांत स्वर्गार तो आमकां जिवंत करता असलो बाबाड आमकां दी म्हूण आमी सान मागता आसतना खेरीत भाशेन आमकां मागुया जायतो लोक देवाचेर बाबाड दवरिनात देव ना म्हणून सोजमतात आनी ह्या संवसारांतलें जिवीत म्हटल्यार सगळें सूख आनी त्या उपरांत कांय ना असलें आचरण घेवन जिवीत संवसारांत जियेतात असल्या मनशां पासत आमी मागुया घडयेक आमी घडयेक तेच तागडेन आमी पडटाव जायत आमी घडयेक मिसाक येताव जायत सगळें आमच्या धर्माचें आमी कोत्ताव जायत पूण डीप इनसायड आमच्या काळजान खरेंच देव आहा स्वर्ग आहा खंय आहा स्वर्ग पुलवोतर खंय आहा असले दुबाव आमचे मतीन येवं येतात असल्या दुबावांक ओखद म्हटल्यार एकूच बाबाड हे मिसाचे भेटेन वांटो घेता आसतना तोच जेजू जो पुनर्जीवन जालो आमचे पयलीं स्वर्गार गेलो तोच ह्या मासा रक्तांतल्यान आमकां सगळ्यांक आमकां पोसूंक आमचो बाबाड अदीक जागृत करूंक हे मिसान ताचेच लागीं आमी खतखत्यान मिसान मागुया